फाल्यां 4 तारखेच्या वोटींग इलेक्शन आसा. तुमी तुमचें मत विचार करून मारात. अशें न्ही की कोण पयशे दिता तेचे फाटले गेले अशें न्ही. आमचे हांगा सांग्यार सुभाष फर्नांडीस आसा, तेणें खूब डेवलपमेंट केला आनी आमी म्हाका दिसता की BJPक सपोर्ट करचो. आनी आतां 4 तारखेक इलेक्शन्स आसा आनी हें म्हजें पयलें वोट आनी आमचो सपोर्ट सगळ्यांचो युवाचो चडसो BJPकूच आसा. बिकॉज BJPन खूब अशी स्किमी काडल्यात, लोकांची कामांय केल्यात, सांग्या वाठारांत खूब असो बदलूय जाला. लाडली लक्ष्मी काडल्या, जाणटेल्या खातीर स्किम्स काडल्या, देन गृह आधार काडला, युथा खातीर नव्यो नव्यो स्किम्स काडल्या थ्रू वडाफोन 3G, देन 100 मिनिट्स टॉक टायम फ्री आसा. सो चडसो आमचो सपोर्ट स्पेशली युथाचो BJPकूच आसतलो. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चातर्फे सांगे मतदारसंघातल्यान आयज पयलेच फावटी जे वोटर्स आसा तांचे पवित्र वोट जे आसा ते मत आसा तांणी कोणाच्याय दबावाक बळी न पडता आपले बरे पार्टीक बरे कॅन्डिडेटाक दिवचे हाचे खातीर तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आयज पयले फावटी मतदान करपी युवक युवतीक हांगा आपयल्ले आसा. ताका आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो. सादारण 600-700 युवक युवतींनी हांगा सहभाग दाखयलो. निश्चितच हे सगळे जे मतदार आसात, नवे मतदार आसात, तांचो कल आसा भारतीय जनता पार्टी. कारण गेले ते 5 वर्सांचे परिवर्तनाचे सरकार पळयले नंतर आनीक एक स्थिर सरकार दिवपा खातीर, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपा खातीर आमच्या ह्या भुरग्यांचो फ्युचर तांचे खातीर काम धंदो किंवा तांचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं बाकीचो गोंयचो विकास जावपा खातीर ह्या सगळ्यांचें समर्थन आमकां मेळ्ळें आसा. आनी